गोवा बरें दिसता रे मोगाल गोंयकारांनो तुमकां मेळोन दोन गजाली सांगतलो म्हणलें येता हांव तुमकां कितें सांगपाक बरेपणाच्यो आनी जाय तो लोक मेळता तेन्ना बरें दिसता ना मरे केन्ना केन्ना आयज मुद्दो घेवन येयलो मुद्दो व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो सगळे म्हज्या मोगाल इस्ती मोसांच्या गोंयकार भावा भयणांक हांव मुद्दो घेवन येयला कसलो मुद्दो आतां इलेक्शनाचो टायम स्टार्ट जातलो पळय आनी हे सगळे मॅक्सिमम बाणकोचे आहा ते मिनिस्टर थोडे 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 न्हू मॅक्सिमम बाणकोचे मिनिस्टर आहा ते अहे लेंबडे गोंय तुमच्या दारान येतले वोट मागपाक ना जाल्यार थोडे 2 दिसांक पासून काम करून मरे पोते वोट मागूं येतले पळय मुद्दम पळय द पीपल हू वर्कड फॉर द शॉर्ट period of time in the community just to show आता येतले भीक मागोंक वोट आमकां वोट दियात because this is the best business politics is the best business within short period of time you make lot of money आणि आता एक्झाम्पल दिवंक नाका आमच्या भुरग्यांक आता एक्झाम्पल दिता आमच्या भुरग्यांक न्हू कितें म्हणटा मोगाल गोंयकारान तुमी हे एक्झाम्पल दिता की ना आमच्या भुरग्यांक आमी हे मिनिस्टर पळय बाणकोच्या तान ताकून आसता पळय चोमडे ते आतां कसले एक्झाम्पल दिता आमच्या अपकमिंग जनरेशनाक दॅट टू मेक मनी आउट ऑफ पॉलिटिक्स बाय रॉबिंग द सोसायटी लोकांच्या खुस्तार पयशे एकठांय करून तुम्ही फॉल्क मारूंक शकता तुमच्या भुरग्यांच्या नांवार येदे येदे व्हडल्यो बँकीनी पयशे घाल तांकां भायर शिकोण दी खुंयचे येयले बाबा सगळे पयशे थोडे मिनिस्टर आहा रे भाडकार ना न्हू दे आर बिझनेसमॅन्स बाय देमसेल्फ बट वाय आय वॉन्ट टू गिव दीस अवेरनेस टू सगळे म्हजे मोगाल गोंयकारांक कित्याक दिता की आमचे मरे दादोशी आमी सारखे गोंयकार मरे दादोशी आमकां 2 मिनटाक सांग मागीर रोखडे विसरता आमी बिकॉज वी फॉरगिव एंड फॉरगेट बट द पॉइंट इज कन्सर्न अबाउट एंड माय ट्राय हांव नको कितले जाण कितली वर्सां जाली म्हजे गोंयकार व्हिडिओ पळयता आय एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन थिंग कॉन्शियसनेस 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 तुम्ही कॉन्शियसनेस जावन इन्वॉल्व जायात आयच्या दिसा पळय फक्त जस्ट इन्वॉल्व जाय म्हणटा हांव जाणा जायते म्हज्या मोगाल गोंयकार भाव भयण्यांक आमच्या जाणट्यांक काल म्हाका काजरा खूब जाण जाणटी मेवली आनी बरे बाबा तुजे आपूण व्हिडिओ पळयता रे बाबा आपूण आमने लायक केले गे आपण सोजमना म्हणपालो की लायक म्हणजे कितें आगे शेअर तरी केले कोणाक तुका बरें लागले ते दुसऱ्यांक पळोवपाक गेला तुवें शेअर केले आपूण नको शेअर करून कितें काय म्हणपाले पळयात पळय गे ओ माय आतां तूं स्क्रीन पळयता ही स्क्रीन हा न्हू तिका एक एरो मारलेलो आसतलो ओहो थिंगा SHARE बरयलेलें आहा पळय थिंगा शेअर म्हणून तो मातसो बटन दामा बिश्टो बटन दाम आनी मागीर तिका कितें आनीक स्क्रीन येतली मागीर तिका डन म्हणून बटन दाम डन म्हणजे कितें म्हणजे पावले कोणाक पावंक जाय ते टेन्शन घेनाका तूं पण डन म्हणून बटन दाम शेअर आनी कमेंट म्हणून आसता कमेंट म्हणजे कितें तुज्या मोतीन पळय कितें हा तुज्या मोतीन पळय कितें हा तुज्या मोतीन पळय कितें हा तें तूं बरोवंक शकता आता मुद्द्याचेर येवया कित्याक हांव काल आसलोलो कोणा कडेन जाणटी म्हाका मेळ्ळी फेली आमी शेअर केला मरे तरी सांगला मरे लोकांक 4 लोकांक सांगला मरे आमी कशे इन्वॉल्व हाऊ वी कॅन बी 100% पार्टिसिपंट नॉट अ सायलेंट स्पेक्टेटर्स आमकां सोयी आहा टू बी अ सायलेंट स्पेक्टेटर स्पेशली गोवन्स वी आर सायलेंट स्पेक्टेटर्स एक्सपेक्टिंग somebody else to take a leadership and then we follow like a mandre we follow like a sheep don't keep up to that habit of having like a mandre तुमचे डिसिजन तुमच्या हातीन घेया मोगाल गोंयकारांनो कित्याक म्हाका विश्वास फकत एकल्याचूच ना कित्याक म्हजो अटेन्शन पळयात मरे माय अटेन्शन इज ऑलवेज अबाउट गोवन्स बिकॉज आय बिलीव इन माय ब्रदर एंड सिस्टर्स ही ऊर्जा मरे सगळी मॅक्सिमम केन्ना भायर सरता सांगता तुमकां ही सगळी ऊर्जा पळय हा आमच्या गोंयकाराची भायल्या गांवांनी पळया नाव ऑल द डायस्पोरा अक्रॉस द ग्लोब इज वॉचिंग
Now all the diaspora is watching this message of mine. Now what does it mean? That means, and all the diaspora across the globe are there on what designation? They're on high profile. Why? Is because when we move out of Goa, we put ourselves to test. हांव कितें सांगूंक सोदता मोगाल गोंयकारांनो, हांव फकत सांगूंक सोदता जेन्ना आमी गोंयची भायर सोदता तेन्ना आमच्या गाणीक उजो पेट्टा आनी जेन्ना ते आमचे भोंक तापता तेन्ना आमी आमचे सगळे कॅलिबर आमचे पोटेन्शियल आउट ऑन टेबल करता. बट जेन्ना आमी गोंयान आसता सुसेगाद इज नॉट आय एम अगेन्स्ट सुसेगाद ना, बिकॉज हांव एकलो सुसेगाद म्हणजे आय एम कंटेंट. हांव कंटेंट, म्हाका थोडी आशा ना हेजी तेजी, बट म्हाका एकूच आशा आहा म्हणटा ती मोगाची. ते म्हाका आतां खूब दिसून येयला मोगाल गोंयकारांनो, म्हाका खूब दिसून येयला खूंय वचूं काजराचे पोतांनी रस्त्यार पासून उबो रावं 10 गाडयो उबो रावतल्यो 10 गाडयो. म्हाका एक सांग हुंच्या मिनिस्टराक रावता काय म्हणून ह्यो, म्हाका एक सांगा हुंच्या त्या भायर ते चोरू ना, चोरांक इतलो पावर आहा, इतले हे आहा, इतले त्या. बट म्हाका कितें दिसता, म्हाका कित्याक रावता, कित्याक वळखीता, कित्याक इतल्या भाशेन फॅली आय वॉन्ट टू मीट यू, तुका पळोवंक आशेतालो पयल्या फावटी मेवला एंड दिस इज कॉमन. हांव तुमकां ओडवेक सांगना, हो म्हजो इगो सांगना मोगाल गोंयकारांना, हांवूच तो सांगना तुमकां, हांव फकत काळजाची गजाल सांगता. आयच्या दिसा सोशल मिडियार पळया कोण एका तासता कोण तेका तासता, तुजें हें आहा भोंक तांबडे, तुजें भोंक तांबडे, हें चालूच उरलां. दिस कॉल्ड नॅगेटिव्हिटी. आमी नॅगेटिव्हिटीन इन्वॉल्व जावया. म्हजी केन्ना तुमी नॅगेटिव्हिटी मेसेज पळयतली, म्हजो कितें मुद्दो आहा, म्हजो मुद्दो फकत एकूच आहा, तूं बरो मनीस कहो जातलो. तूं बरो मनीस जाल्ल्या कारणान तुका तें बरेपण तुजे मोतींतलें आहा तें दुसरें बरेपणूंक सोदता. हो डायलॉग आयकलो मरे, हो प्रोवर्ब आयकलो मरे, ब्युटी लायज इन द आयज ऑफ द बी होल्डर. म्हणजे जशें तुमी एक फूल पळयता, जशें तुमी एक सारकें सौंदर्य कितें पळयता, तें सौंदर्य न्हू, ते सौंदर्य तुझे परसेप्शन. तू कहे नोदरेन ते पळयता, तू कहे नोदरेन ते परसीव करता, तेजेर डिपेंड आहा. तुज्या मोतीन समज ती खोट आहा, तुज्या मोतीन समज ती झगडी करपाचें आहा, तू झगड्यांक अट्रॅक्ट करता. तुज्या मोतीन ते कुसलेले गायी सोंवपाचें आहा, तू गायी सोंवंक लागता. तुज्या मोगान तो मोग आहा आनी तो कंपॅशन आहा, तू मोगान स्मायल दिता लोकांक, मोगान ओळखीता लोकांक. तुज्या काळजान ती दया आहा जाल्यार तू त्या दयेन दुसऱ्याची सेवा करूंक वयता. नाव दॅट इज वॉट आय एम थ्रायविंग ऑन. बट हांव कित्याक सांगूंक सोदता, बिकॉज दीस इज द मिडियम. आयच्या दिसा 100 लोक पळयता, आतां एंड ऑफ द डे 10,000 पळयतलो लोक, आनी एंड ऑफ द मंथ नियरली 3 लाख लोक पळयता म्हजो व्हिडिओ. कितले 3 लाख म्हणजे कोण, हिंगचोच म्हणना हांव, गोंयचो म्हणना, आख्ख्या संवसाराचो पळयता डायस्पोरा. काल तुका सांगता एक सिंपल गोष्ट सांगता. एकल्याक म्हाका रत्नागिरीसून फोन केलो पळय, रत्नागिरीसून, फैली आपने तुझी मैसेज पहली उन पालो, उमेश जी आपको बता रहा हूँ मैं, आपका ही शेयर कर रहा हूँ इधर. म्हाका फोन येयलो आनी म्हणपालो जाणा पळय फैली आपणे तुजे पयलो म्हणपालो तो व्हिडिओ कोण बिश्नोई गँगाचे येयल्या, तू सांग म्हणपालो आपूण 200 गाडयो धाडटा म्हणपालो, तू भिनाका म्हणपालो रत्नागिरी सांग. तो सोलमन सगळे जाले म्हणून चितात मोगाल गोंयकारांनो, सपोर्ट येवंक जाय. कोहो येता रत्नागिरीसून तो म्हणपालो आपूण 200 गाडयो धाडटा म्हणपालो तुज्या पासत, आनी हडेतले थंय न्हू. बरे मसलमॅन धाडटा म्हणपालो, मसलमॅन तुज्या प्रोटेक्शनाक, तुजे कोण वाट येते आपणाक सांग. आता हेजे कारण कितें, आता हेणे म्हाका सांगपाक कारण कितें, हांव कोण भाई लोक, हांव कितें गुंडागर्दी करता. आनी केन्नाय म्हाका हे भाई लोक पासून मेवता न्हू, फेले आमचो मनीस कित्याक लागून हांव भाई लोक करता, भाईगिरी करता. हांव केन्ना आयकलें म्हज्या तोंडांसून कोणाक धमकी बी दिता ती. फकत मोग वांटा, मोग घेता. कितें रे मोगाल गोंयकारांनो, मोग वांटा, मोग घेता, बिकॉज दॅट इज मच मोर पॉवरफुल देन एनी अदर फियर, ट्रॉमा, थ्रेट वॉट यू प्रोजेक्ट. स्पेशली हे थोडे मिनिस्टर आहात, तू त्यांच्या वाटेर वच, तुका कितें दाखयता म्हणटा. तांकां खबर ना ते मरचे पयलीं हे पळय कितें स्वर्ग आनी हे इफेर म्हणटा पळय आमी, स्वर्ग. मातशें राव, कितें जालें रे बाबा, हे रस्त्यान पळय ही हालत जाल्या तुमकां सांगता.
हे पोनवती रस्त्यार पावले आमी. पोनवती रस्त्यार खंय पावले? दिस इज कॉल्ड द पोनवती रस्तो. आणि हे मोडले बे म्हणजे जाले. ग्रेट. हे मोडले. व्हायब्रेट जाऊन जाऊन का बार हे मोडून पावले बे. मोडून पडले बे. हे आता कोण फारीक करतलो? हा ओ प्रमोद सावंत तुम्ही म्हणून तुकाच धरचो पडलो. तू मरे अन्य जाता. हा आयज पीएमाक मेळून गेला तू. हा कितें सांगतलो पीएमाक? मातशें धाडात रे मातशें बाबा. ही मेसेज मातशें पीएमाक धाडात रे साहेबा. मातशें बेस्ट जातलें. बरें मोगाल गोंयकारांनो, आय कॅनॉट होल्ड माय फोन अँड टॉक टू यू ऑल एट द सेम टाइम. बट एटलीस्ट सोजमता की बरी गजाली सोजमा जाल्यार एकामेकाक शेअर करात. एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाच्या आशिर्वादान, उर्जेन हे आमी पळय आमकां कितें दिलां ते पुर्वजांनी आमी फुडें व्हरया. कळ्ळें मरे? आनी हे तोड्डाकाय, सेल्फिशनेस, जेलसी हितून आमी हो संवसार फुडें चलचो ना एक जाणा जावत. द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज लव. You give love, you get love. You give respect, you get respect. And at least that is proven to me. म्हाका तर हें सोद जालां खंय दिसता आनी हांव तेच नदरेन हांव सांगूंक सोदता म्हजें सगळें न्यू जनरेशन, ही सगळीं जाणटी नेणटी हे जाणटे चोर पळय बसल्या चोरपाक आनी तरी दान दाखोवन पळय हांसता, तांकां कांयच फरक पडचो ना. बिकॉज दे गोना डाय अँड रॉट इन द सेम वे वॉट दे हॅव डन द कार्मिक लेवल. सो तेजेर आमी चड उलोवचे न्हू. आमी उलया फकत आमी एकामेकाची उर्जा कशी वयर काडूंक शकता, एकामेकाक मोग कसो दिवंक शकता, एकामेकाचो आशिर्वाद कसो घेवंक शकता, एकामेकाच्या फॅमिली बद्दल आमी हेल्था बद्दल कशें शेअर करूंक शकता, तेज्या बद्दल आमी उलोवंक शकता मोगाल गोंयकारांनो. बट नॉट ऑन दिस डर्टी थिंग which the negative people is trying to project, especially म्हणजे या मरे इफी चालू हा न्हू. शिट रस्ते कितें रे बाबा, हे रस्ते पळय रे बाबा, हे खोणकूल पळय रे बाबा, वय पळय रे बाबा. लूक एट दिस. हे पळय मायनिंग चालू हा पळय, थिंगा मायनिंग चालू हा दिसता तुमकां? यू कॅन सी द मायनिंग दे. लूक हे पळय. कितें रे साहेबा? how this is how we are saying Goa is developing? In what way we can say Goa is developing? This is curse, man. भिवपाची गरज ना. तुमकां भिवपाची कांयच गरज ना. या खड्ड्यान तुमची गाडी घालात, शॉक ऑब्झर्वर तोडात आणि माती तुमच्या तोंडान घालात आणि भिवपाची गरज ना. कितेंय जाल्यार दांत दाखोवन हांसात आणि सांगात भिवपाची गरज ना. आमी हेजे बद्दल स्टडी करता. रस्तो खणला, ते रस्ते खड्डे पडल्या, कितली वर्सां जाली, वर्साची वर्सां वहीत आसा, ते कोणाक पडला ते तुमकां भिवपाची गरज ना. हे भिवन तुम्ही कितें करतले? हे तरी तुम्ही रावत आनी पडात खड्ड्यान. परते हे मातयो बी तुमच्या भुरग्यांक खावनी, हे माती बी तुमच्या लंग्सान वचोनी आणि दुयेंसां जावन तुम्ही सगळी रावात, तरी तुमकां भिवपाची गरज ना. अहें कोण म्हणटा? अहें कोण म्हणटा? तेका तसोन तुम्ही म्हणटले हॅलो सर, यू आर द मिनिस्टर, तू आमचो बरो मनीस. सांगा रे घरच्यांनो, तेका मातशें सांगा रे तेका. तेका मातशें सांगात रे. शिकोन ब्रूथ काय म्हणटा तो, शिकोन ब्रूथ तो मातूय दिसना. कितले त्रास पडटा पळय लोकांक. पळयात रे, हे ट्युरिस्ट पळयता. लुक एट दिस सिच्युएशन हियर, हाव दिस. आनी हे वयल्यान सायडीकचे लोक तर सादे गव्हर्नमेंटाचे लोक कंप्लेंट करता. सादे गव्हर्नमेंट सद्दां ह्या रोडार वचचें पडटा. सद्दां एवरी डे दे हॅव टू गो फ्रॉम दिस वे अँड एवरी डे दे सफर ऑन दिस वे. Who has to pay for this? The local general public has to pay for all this shit. And how the ministers will go? They will go in the SUV with AC car. आणि जनरल पब्लिक खाया. इस्कॉल तुम्ही दुल्लो खाया. इस्कॉल तुम्ही सगळं दुल्लो खाया.
आणि हे मिनिस्टर बरे भोंवता अरे लोकांनो कितें उकडून घाला तर तांकां गार्बेजच्या ढोब्यान घाला सगल्यांक. तुमकां सांगता मोगाल गोंयकारांनो, हे सगळे भाई लोक म्हणटा बरे दाखय तुमचो मसल पावर दाखया मरे. तुम्ही मसल पावर ते तुमकां कुत्रे कहे पोसता हे सगळे मिनिस्टर, आणि कुत्रे कहे तुम्ही त्यांची हड्डियां खाता. हे सगळे मसलमॅन पळय हा ते चाटता पळय ते सगळे मिनिस्टरांची. ते तुमकांय लागतली हाय जाणा जावात. एक गजाल जाणा जाव तुमकां न्हू जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक लागतली, तुमच्या फॅमिलीक लागतलीच. ते पळय मिनिस्टराचे पळय चाटता पळय तुम्ही पळय सगळे आणि खाता पळय ते सगळे तुमकां लागतले. कित्याक हे सगळी हे करप्शनाचो पयसो पळय तुमकां वांटा न्हू, हो सगळो कश्टांचो पयसो लोकांचो. आणि जेन्ना हो कश्टांचो पयसो खाता न्हू, हो कश्टाचो पयसो पचना. आणि जसो कश्टाचो पयसो पचना न्हू, हो सगळो पयसो खंय वयता, हो सगळो पयसो मागीर फॅमिलीच्या दुयेंसांक वता. अँड दीस इज द रियालिटी. हांव तुका म्हजें गणित सांगिना, हांव फकत सांगता यांचो साथ सोडून दी, या करप्ट मिनिस्टरांचो साथ सोडून दी. आता पैसे घेता आणि लोकांचे कितें बरेपण करता जाल्यार बेस्ट रे बाबा. बी अ रॉबिनहूड, लवली. हांव तुमकां सपोर्ट दिवपी, तुमकां हांव सपोर्ट दिवपी. घाला त्या मिनिस्टराचे हात, काढात पयसो आणि गरिबांक वाटात. हांव सपोर्ट दिवपी, हांव फुल फ्लॅश सपोर्ट दिवपी तुमकां जाता तितलो. आणि म्हज्या वांगडा बाई कोणाचो सपोर्ट आना मरे, तुमकां कांय खबर ना अजून पासून. एकलो उलयता एक जीव सदाशिव सदमशी. म्हाका खूप जाणांचो सपोर्ट हा, बरो महारथीचो सपोर्ट हा म्हाका. तेका सपोर्ट दिवपी. हे पळय चोरांक पळय हेंचेर गाल हात पिजून काड हेंचो पयसो. दिस इज द एनकरेजमेंट फॉर ऑल द युथ्स. गो रिबेल अगेन्स्ट दिस पॉलिटिशियन हू इज करप्ट. सगळे पैसे भरून दवरल्या बँकेनी, फॅमिलीच्या नावार सगळे पयशे काढात वचून उसपून काढात तांकां भायर. सगळे युथांक सांगता दिस इज द फ्युचर, दिस इज आवर फ्युचर, द जनरेशन न्यू. लेट्स डू दिस टुगेदर. हेंकां नाल्यार कोण पावतो नाही का. स्वर्ग आणि संसार हिंगात हा सगळो, स्वर्ग आणि हेल. मोग आणि एकूड होत वाटया मोगाल गोंयकारांनो. आणि जेवपाचो टायम जाला, चड करून कॅन्टीन वयता, पडतो वयता कॅन्टीनात जेवपाक. राम रावलनाथ म्हणून हा मरे एक ट्युरिझमाच्या कॅन्टीनान. दूख लागता रे मोगाल गोंयकारांना. आय डोंट टू बी नेगेटिव्ह ऑलवेज बट दूख लागता. हे सगळे हे पळय कितें घडटा पळय, कितें जाता मनशाक एक बरो मनीस जावपाक. वॉट डज इट टेक. फुडल्यान धांवता जेन्ना हे दोस्ती फुडल्यान धांवता तेन्ना दिसती पडना ह्यो गोष्टी. बट ह्यो गोष्टी तुमकां सॅटिस्फाय दिवंक शकना लायफ टायमाक. There'll be suffering if you don't even realize that what is the true essence. तुमची जर्नी कितें, कित्या पासत तुम्ही जन्म घेतला, तुमचो लाईफ पर्पज कितें, तुमचे व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन विच इज रियली बर्निंग यू डीप इनसाइड. हू एम आय. तुमचे स्पिरिट तुमकां कितें सांगता, तुमचो आत्मो तुमकां कितें सांगता. ऐकात, स्थितीदान ऐकात तुमची आत्म्याची गजाल, तुमच्या स्पिरिटाची गजाल. कशी आयकूंक शकतले. ह्या कानान आयकूंक शकना, ह्या दोळ्यान पळोवंक शकना, तू हात लावंक शकना, तो वास घेवंक शकना तुज्या आत्म्याचो. ओनली थिंग वॉट यू कॅन फील युअर स्पिरिट इज जस्ट डिस्कनेक्टिंग बाय डुईंग अ प्रत्याहारा, डिस्कनेक्टिंग ऑल द सेन्सेस वॉट यू हॅव अँड गोईंग डीप इनसाइड यू. ही म्हजी गोष्ट मानल्या जाल्यार सारखे स्थितीदान ऐकात मोगाल गोंयकारांनो. कित्याक तुम्ही म्हजी भावा भयणां आणि तुमची उदरगत जायत, म्हजी उदरगत जातली. आणि ही उदरगत सारकी, आणि ह्या उदरगतीने हांव फुडें वचूंक सोदतां. तुमची उदरगत जाल्यार तुमची उर्जा हेंका दिनाका. तुमकां दिसून येता. फक्त दोळे बंद करात आणि ध्यान लायात तुमच्या भितर. तुमकां कोण सारको न्हू हे सारखे दिसून येतले. तुमच्या देवाक भितरल्यान उलो मारात. मुस्लिम, कॅथलीक, हिंदू सगळ्यांक सांगता तुमच्या भितरल्या देवाक तुम्ही उलो मारात आणि विचारात की आमकां सत्य कितें आहा तें दाखय. आमकां सत्य कितें आहा तें तुमच्या दोळ्याच्या फुडल्यान सारखें दिसून येतलें. हे तुमकां कोणें सांगपाची गरज ना. आणि कोण फोटिंग लोक आहा तो तांकां तुम्ही पयस धरतले. हे सत जावन हा.
because this is our urja, this is our energy ki we are like a magnet. If we are good, we attract good people. If we are bad, we attract bad people. If we are into the negativity, then we attract negativity. But if you are positive, the reason why you're watching this message right now fully is because you're craving for something. The reason why you're watching this message, the reason why you're watching this video, the reason you're feeling this good in your heart is because this is your heart, not mine. These are my words. But the feeling is yours. ये तुमचे फिलिंग भितरले हे तुमका सांगता. तुमचे भितर कहें दिसता हे ते तू हे हांव न्हू. ही म्हजी सादी उतरां. कित्याक म्हाका मुनीस बरो जाल्लो जाय. एकदा मुनीस बरो जाल्लो सगळें व्यवस्थित जातलें साहेबानू. बरें पावलो रे बाबा पणजे हांव. इतलें सांगून काबार करता. मोग आनी एक वोट वखद वाटया मोगाल गोंयकारांनो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.